संगीत एक सार्वभौमिक भाषा. संगीतांतू मनाक शांती दिवची तसले एक असाधारण चिकित्सा शक्ती असं म्हणाल खंडित. नमस्कार, हांव वंदना कामत. आजी विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओतल्यान कोंकणी कळो म्हणाल ह्या कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांक स्वागत करता. आज आमगेलो टू कोंकणी कळ जावन असं के प्रज्वल भक्ता ह्यो एक सॅक्सोफोनिस्ट. हागेले मधुर वाद्य संगीत ऐकून आम्ही आनी मस्त पुराय ऐकूचे आसता. ताणें श्रम पाविले हे क्षेत्रांत कशी तो शिकला म्हणाले जाल्यार ताचे पयस फुडें हांव तागेले परिचय दिता. के प्रज्वल भक्ता श्री के रघुनाथ भक्ता आणि श्रीमती के संगीता भक्ता हांगेले सुपुत्र. प्रज्वलू आतां कॅनरा हायस्कूल मंगळूरांतू 9वा कक्षेंतू विद्यार्थी जावन आसा. प्रज्वलान प्राथमिक सॅक्सोफोनाचे शिक्षण दिवंगत डॉक्टर मचेंद्रनाथ मंगळादेवी हांगेला घेवन आतां श्री वसंत एम हांगेल्याक शिक्षण घेता आसा. म्हळ्यार सॅक्सोफोनाची तरबेती घेता आसा. होडोड वेदिकेरी दिग्गजांगेलो टू सॅक्सोफोन वाजून सुमार 50 पशी चड वर्ल्डीक मोंजेंतू हागेल्या सॅक्सोफोना प्रस्तुती दिलेली आसा. तशीची राग तरंग रंग तरंग तिनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशनांतू प्रथम बहुमाने गळशिलेलं आसा. या प्रज्वल भक्ताल्याक एक भासाभास करूया. सो प्रज्वल, प्रथम जावन तू खंयचे एक प्रोग्रामा वचचे जाल्यार स्टेजार एक देवाल एक कसले एक वाजीत न्हय. हां भाई, कसं करचे तू चढती? मोस्टली गणपतीला वाजूचे. गणपतीला म्हणा विघ्नेन तशी विघ्नेश विघ्नेन तशी त्यांची वाजूचे. सो तशी आम्ही एक या सूर करता जाल्यार कार्यक्रम एक सणाची गणपतीला स्तुती करूया. एक इन्स्पिरेशन म्हणून एक असते की दोन आमके एक स्टार्ट या कोर का म्हणायला एक दिसता. सो तू कशी एक सॅक्सोफोन इथं म्हणा पुरा जणांना तबला कीबोर्ड जो फ्लूट करचे म्हणा क्लास आवडचे तू किया कोरका म्हणून काही दोन म्हणाय. हांव एक फर्स्ट स्टँडर्ड म्हळ्यार 6 इयर आसतना म्हाका इंग्लीश सॉंग्स रॅप तसल्यांत बरो इंट्रस्ट आशिल्लो. म्हाका भजन म्हळ्यार हनुमान भजन बूक घेवन आयले कुडले हांव धांवचे आशिल्लें सायकल घेवन पुरा मेल वाठार भोंवन येताना हनुमान भजन जाता आशिल्लें. मागीर हनुमान म्हाका सदां म्हणचे आशिल्लें म्हण भजन त्या म्हणल्यार तुका ज्ञान संगीता ज्ञान येता तशें पुरा म्हणटा आशिल्लें. मागीर कशें केलें म्हळ्यार एक दीस अशी हनुमान भजन म्हणटना सायकला टायर पंक्चर जाला. अशी हनुमान उठ बसलो. एक हनुमान एक लायक एक राग म्हणलें हनुमा ती मस्त सपोर्ट करता म्हाका भजन येतानी. तिने एक लायक एक राग म्हणलें. त्या राग ऐकून म्हाका एक इंट्रस्ट आयलो. त्या म्हळ्यार एक संगीतावर एक एफेक्शन टायप फर्स्ट स्टँडर्ड तेन्ना भजन आनी म्हणटा आशिल्लो सदांची देवाले खंयचे दिव जळत टायमार भजन. मागीर सकाळी उठयले कडले भजन तेन्ना मुंजेन जावन ना आशिल्लें. सकाळी फ्री आसता
तशी भजन म्हण सदांच म्हणतशिलो मागीर थर्ड तशी फोर्थ पुरो येतना म्हणतशिलो फिफ्तान तूं म्हाका तबला वचचे इंट्रस्ट आयलो तशी फिफ्तान तूं तबला चमकलो मागीर तबला वाजिता 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 3 years तांत एक्सपिरियन्स आसा म्हाका तशी 3 years जाल्या नंतर मागीर तांची तबलो शिकतनाची मध्येन तूं हांव सॅक्सोफोना सरवा नाही ते कसं लाग सरवाल तुका सॅक्सोफोन कोर का म्हण खंयच्यो पळयले कोणाकय एक तुमगेली फॅमिली कोणें आसा तशें कसलें आसा की म्हळ्यार म्हाका मोबायल खेळ चड आशिल्ले त्या टायमार गेम आनी खेळचे त्या टायमार म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ हें कसं डेव्हलप जाता आशिल्ली त्या टायमार हांव कशें केलें म्हळ्यार म्हाल अण्णान तेन्ना एक टच स्क्रीन मोबायल घेतिल्लो म्हळ्यार घरकड पुरो जाण तशें एक दीस हांव त्या मोबायलान तशी युट्यूब पळयत आशिल्लो युट्यूब पळयता आसतना म्हाका भजन सोदूचें आनी केलो बट इंग्लीश सॉंग तेतूनय आशिल्लें इंट्रस्ट एक दीस कसो करतना म्हळ्यार अशी ऑटो प्ले दवरला हांव आनी म्हगेले बरेंच करता आशिल्लो ऑटो प्ले तशी धत्ता आसतना नेक्स्ट सॉंग आयलें नेक्स्ट सॉंग ते सॅक्सोफोनावर बेस्ड आशिल्लें ओके ते डीप फिलींग आशिल्लें म्हळ्यार ते एक कद्री गोपाल नाताल ते फुडले फ्लूट आनी सॅक्सोफोन जुगलबंदी मागीर रिदम पॅड कीबोर्ड तसले पुरो आशिल्लें ते दवर न्हू हांव सदां ते आयकनातलो म्हाका जायना आशिल्लें थंय रामान म्हणून स्टार्ट केलें तूं शिकोवणे टायमार ते दवर नाका मागीर तुगेले नॉलेज हें कशें ना मायंड एकड तेकड वता मागीर शिकोवणेन तूं म्हाका पडत ताका हांव कशें केलें ताका तशी अम्मान म्हणली न्हू ताका अम्मान म्हणली म्हणून उगी की शिकून मागीर रात्री ते आयकुचें एक पद्य मान न्ही मस्त आयकत आशिल्लो गंज जगदो दारणा तसलो पुरो आसना पुरो आयकत आशिल्लो मागीर कशें जालें म्हळ्यार अण्णाले फ्रेंड आशिल्लो मचेंद्रनाथ म्हणून मंगळादेवीचो हांव अण्णाला म्हणलें अण्णा तुगेले कोणें फ्रेंड आसलो म्हाका सॅक्सोफोना घालना अशी ते म्हाका वैरेवका म्हणना अशी एक प्ले कोन्न बेस्ट घरकाड म्हाका ते एक हॉबीशी करता हांव मागीर कशें केलें म्हळ्यार एक दीस हांव अण्णान कशें केलें म्हळ्यार तो मचेंद्रनाथ अण्णाले हांव टॅक्सी अण्णाक टॅक्सी आसा मचेंद्रनाथ म्हळ्यार तांगेले एक प्रोग्राम आशिल्ले मचेंद्रनाथ सर तांगेले प्रोग्राम आशिल्ले ते एक कडेन ते अण्णाक ताणें दिलें इनवायट केलें म्हळ्यार भाड्याक अंत कार तेन्ना अण्णान कसं म्हणलें म्हळ्यार वच्चे वाटेर अण्णान निमगेलें अशें म्हळ्यार पूत आसा ताका इंट्रस्ट आसा मागीर तो च्वारी करता म्हळ्यार हांव तशीच अशें म्हळ्यार अट म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ आसा मागीर तो च्वारी करता म्हणून तायला म्हणलें ताका ಸ್ವಲ್ಪ शिकोवच्या घालता कांय ना एक बेसीक ताका एक आनी एक 2 पद्य शिकय हांव कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार अम्मा लोटू सदां मंगळादेवी वता आशिल्लो ताणें ओपलो तो मागीर कसं केलें म्हळ्यार सदां शिकता न्हू सदां क्लास करता आशिल्लो क्लासान ताणें एक कितले एक 10 टायप वेरायटीज तो शिकयता आशिल्ली दिसाक एटलिस्ट 2 hours काडटा आशिल्लो 2 hours 3 hours काडटा आशिल्लो तो शिकोवच्याक मागीर ताणें कसं केलें म्हळ्यार एक 2 महिने नंतर ताणें अंगवाजी म्हणलें खंय देवस्थानांत देवस्थानांत म्हळ्यार स्टेजार आनी देवस्थानांत म्हळ्यार अशी पुजे टायमार आनी म्हाका बेसोवचें आशिल्लें ताणें म्हाका तेन्ना कसं म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ हें कसं विंगड टायप वाजूका म्हणून तायला हांव एक पद्य सांगलें नम्मम्मा शारदा ते ताणें शिकयलें म्हाका ते फस्ट मंगळादेवी देवस्थाना फस्ट वाजिल्ली तांची मंगळादेवी पूजे म्हळ्यार हांव सॅक्सोफोन घेतली कुळ्या आमी वचून तेच वाजू एक पद्य जाली कुळ्या ते वाजूका असो आतां क्लासा जॉईन जावका जाल्यार सॅक्सोफोन तू घेवका कितले सादारण एक सॅक्सोफोना कशी रेंज आसता ताका कॉस्ट स्टार्टिंग 27,000 एंड एक 1 lakh 1.5 lakh आसता ओके सो तुगेले सॅक्सोफोनान तूं आमकां कळका जाल्यार एक बेजीक म्हायती कशी आसता पार्ट्स म्हूण एक दाखयतोय होल सॅक्सोफोन अंतू हें काडटरी हेजे एक काली एक सॅक्सोफोन म्हळ्यार बटन मांद्र ताका साऊंड ना अंतू माउथ कसं म्हणटा माउथ पीस म्हणटा माउथ पीस म्हळ्यार अंग दुखून काली हें श्वास वच्चे ओके रीड म्हणटा हांगा रीड आसा त्या रीड ताका बॅम्बो पीस ते एक पीस त्या पीस कोन्न ताका शार्प करचे ओके त्या घाली नंतर मंत वज्जूचे जावचे मागीर हें पुरो हें ब्रासान करचें हांव पुरो फुल ब्रास हें मंत प्लास्टिकान करचें दोन ब्रासान करतना मागीर ते जॉईंट करचें आनी हांगा टायट करूं आसता ते टायट केले नंतर मागीर हांगा बटन ऑपरेटींग आसता आतां तुमकां खंयचे सॉंग प्ले करता जाल्यार हांगा हें बटनां दुखून स्टार्ट करचें मागीर तुमकां अंतू 32 बटन आसता आमकां तंतू मिनिमम एक 25 बटन यूज करोस
तू 25 मला कन्फ्यूज जाता फर्स्ट वय 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 त्याच्या मी नेक्स्ट क्वेश्चन त्याच आशिल्लें म्हळ्यार तूं कितले टायम गेले एक सादारण एक वाजूच तशें जावची तसं एक खंयचे हाजवेरी हांव एक 15-17 डेज काडला ओ तितले भितर जाला म्हळ्यार हांव सदां करता तुका ते हर्ट आशिल्लें मेन नाही नाही नॉर्मली आता तुगेले क्लास आयतले आनी पळय प्ले करताच की येवन एक 2-3 महिने भितर शिकू येत की शिकू येता मान ताका तशी उमेद आसा उमेद आसा तांणी एज्युकेशनाच्या हक्क उणें दिल्यार त्या जायना इक्वल ओके आतां हक्क 75 दिवन ताका 50 दिला तांतू ताका 25 दिला तांतू उणी पडटा वय वय अशी अंतू 25 दिवन ताका 75 दिल्यार अंतू उणी पडटा सो तू 50-50 आसा तू करतास ते दोन्ही 50-50 दिवन सो एकेडेमिक्स वायज तू लायक हें दित की तांतूय कॉन्सन्ट्रेट करता ओके सो आतां तूं म्हणलें ना मम्मा शारदे तुका प्ले कोर का म्हण आशिल्लें एक सनाच ताजी पार्ट आमकां एक दाखय कोर भारी चंद एक नीटली आनी पळय सूदिंग प्ले करता तूं जाल्यार हांन तूं कश्ट कितले आशिल्ले शिकतना स्टार्ट करतना कश्ट म्हळ्यार हांव स्टार्ट करतना म्हळ्यार म्हाका 11 एज जावन 12 जावचें आशिल्लें म्हळ्यार नोव्हेंबर 1 सेरवलाल कन्नड राज्योत्सव म्हाका ते उडगास आसता अन्ना लुटू वचून शिकिलो त्या टायमार फस्ट ताण म्हाका सॅक्सोफोन दिन फस्ट तो म्हणाल तुका सॅक्सोफोन दिल्यार रे त्या मागीर तुका इंट्रस्ट सॅक्सोफोनार येता तुका संगीत म्हळ्यार कसो म्हणून कळना मागीर ताणें तें संगीत म्हळ्यार कसो म्हणून एक्सप्लेन करून सारी गम पद निसा त्या पुरो करून मागीर ताळ शिकोवन कितले सप्तस्वराक ताका 7 ताळ आसता आदी ताळ तशी रूपक ताळ मस्त आसता तशी ध्रुव मट्य रूपक जंपे तशी पुरो मस्त येता मागीर ताणें कसो केलें म्हळ्यार एक 2 मंथ्स ताणें शिकयलें खंयचे संगीतार म्हणून म्हळ्यार वॉयस तशी मी वॉयस समजेल ताण म्हळ्यार कप आनी असल्या मागीर कसो ब्लो करूं कश्ट मस्त तशी ताण कसो केलें संगीत शिकयलें आनी म्हाका तो म्हणटा आशिल्लो मी वॉयस डेवलप करता जाल्यार कोल्ड पिवं नाका आयस्क्रीम खावं नाका म्हाका तें कसो म्हळ्यार म्हाका तांतू इंट्रस्ट म्हाका म्हळ्यार म्हाका आयस्क्रीम म्हळ्यार मस्त इश्ट हांव तें तेन्ना मस्त खात आशिल्लो म्हळ्यार एक 1 वीकान तो 4 टायम्स खात तशी आशिल्लो ओके तशें कसं जालें म्हळ्यार मागीर कोल्ड 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 नाका म्हणून आनी मागीर बापान म्हळ्यार पळय तांणी मिऱ्या कशाय कोन्न दिता आशिल्लो त्या मिऱ्या कशाय त्या पिवन पिवन मेल वॉयस ಸ್ವಲ್ಪ समजला अक्का ब्लोईंग नाजाल्यार मेल वॉयस रफ येता आशिल्लो डीप वॉयसार येता आशिल्लो रफ येता सो आतां आयस्क्रीम आनी खावची सोडला की म्हळ्यार प्रोग्राम्स आनी पुरे दितास तूं सो पुरो सोडला की प्रोग्राम सोणी मात्र प्रूव म्हळ्यार आतां एक मंथली एक म्हणटा म्हळ्यार प्रोग्राम आनी वचून आसतना ते आसता काव्य म्हणजे तशी काच मागीर अशी मागीर ब्लो करूंक मस्त ताकद जावका की शक्ती जावका की हाका
वय म्हळ्यार आतां फर्स्ट आमी प्ले करतना आमकां हे पार्ट दुखी सोडतात मागीर तेन्ना ब्लो करूं जायना तेन्ना ब्लो करतना हे पार्ट दुखता हे पार्ट दुखली नंतर मागीर कशें जाता म्हळ्यार टीथ पेन स्टार्ट जाता मागीर अल्सर्स पळोवन ते दुखून ब्लड येता स्टार्टिंग मंथ एक 4 months तशी आसता मागीर अंग दुखून ब्लड येवचे लिप्स पुरो डॅमेज जावचे तेन्ना दिसली की यो नाका आशिल्ल्या म्हण तुका दिसली की तशी दिसता मागीर मात्र आन म्हाका सोणा तेन्ना अन्नान हट केली तेन्ना आन म्हणतशिलो इतली शिकोन मागीर ओरल कोण करता ताका कंटिन्यू कर ट्राय कर म्हणून तशें ट्राय करता करता 1 म्हयनो म्हाका तशी जाल्ले पुरे मागीर एक दिवस काय ना ते कसं अल्सर जाल्ले त्या स्माइल म्हणून एक ऑइंटमेंट म्हणून त्या घालून पुरो समजता तशें समकर तशिल्लो अम्माय म्हाका मस्त सपोर्ट आनी ऊन उद्दा पिल्ल्यार ते लिप्प पुरो समजता आनी तेन्ना आयस्क्रीम खाल्ल्यार अंग ओंट पुरो गेल्ले म्हणल्यार ते कोल्ड आसता ताका हांव कशें गेल्ले मागीर ते पेन कंट्रोल कर न्हू प्रोग्रामा बसलो प्रोग्राम म्हळ्यार स्टेज प्रोग्राम दिला फर्स्ट सोम्या लागी आमगेले सोम्या स्वामी हांगा GSBचे तशी तांगेले एद्रा दिवन ते कितले 1 hour म्हाका मेळ्ळा तेन्ना म्हळ्यार फर्स्ट स्टार्टिंग मिनिमम एक 8 songs वाजला पुरा बेस्ड ऑन गॉड इथं म्हळ्यार फिलिंग्स आनी आनी सोम्य आसता सोम्याल देव आसता पुरो तशी पुरो मागीर हांव कशें केली म्हळ्यार ते वाजली न्हू ते वाजी तर म्हाका एक चूर दुखन ते देवाला आशीर्वाद मेळ्ळा म्हणजे आशीर्वाद ते वेंकटराम देवस्थान म्हाका ते राजांगणान तू ते स्टेज घालले त्या पळय पैर म्हाका मेळ्ळा एक फाटी पैर प्रसाद सोम्याल प्रसाद मागीर प्रोग्राम पैर प्रोग्राम 2 hours आशिल्लो आता नॉर्मली तू एक प्रोग्रामाच्या मुखार कितली वेळ बसते कर नॉर्मली एक प्रोग्रामाच्या मुखार हांव मिनिमम बेश एक 4 hours मिनिमम 4 hours मिनिमम मॅक्सिमम म्हळ्यार 6.5 hours म्हळ्यार बेस्ट म्हळ्यार मध्ये मध्ये गॅप आसून ब्रेक आसून आसता आता म्हळ्यार वल्टी केल्यार कापी दोन्ही कापी तशी वर आसता तेन्ना तुम्ही वचू इथं म्हळ्यार तांणी वटमामा तांणी वता जी कोणी करू नाच न्हू तेजी पुरो तशी आम्ही वचून काली कापी न्हूची काण आनी कलर ते हें जातो तशी पिवन येवचे मागीर बेसली कुडले स्टार्ट वाद्य म्हणटात तशी वाद्य म्हणली कुडले आम्ही रेडी असू का सो 4 to 5 hours जाता आणि कंचे टायमार कसा वाजू का म्हणाले एक सांगून दिताच की त्या म्हळ्यार आता आम्ही पळोवक आता तांणी सांगून दिवचे म्हणना तांणी आमकां फर्स्ट एक प्रोग्राम व्हरता तांगेले वर्ल्ड एक तांणी ओर न्हू आमकां दाखयताची ते म्हळ्यार कशी कितली म्हळ्यार तुमगेले सर ओर एक पाटी दाखयता सर ओर एक पाटी दाखयता ते म्हळ्यार आता म्हळ्यार पळय मच्छेनाथ मंगळदेवी ताणे म्हाका एक प्रोग्राम व्हेलो फर्स्ट उडगासोस म्हाका कुद्रोळी वालांत कुद्रोळी ते वयचे वालांत ते ओर न्हू म्हाका ताण कशें केल्ली म्हळ्यार फर्स्ट ताळा बसयली म्हाका ताण ते तांगेले उठू ताळा सेटांत तेन्ना हांव कशें केल्लें ताणे वाजूचे तांतू हें केलें कशें इमॅज कशें म्हणटा कॉन्सन्ट्रेट केलें फुल्ल ताणे व्हंकलेक मांटवे हाडतना कंचे दावे आमचे गेल्यार व्हडली कशिल्लें व्हंकलेक मांटवे हाडतना कंचे मागीर वरेताना काशी वतना येवचे पुरो एक मागीर स्वाम्याक ते फोटो तांगेले कंची माटा स्वामी तांगेले कंची पद्य वाजूका आता आमगेले काशी मठ सोम्याल जाल्यार एक पद्य कवळे मठात जाल्यार तशी मस्त आसता गोकर्ण मठाच्यान तशी हांगेले आमी पळोवका कंची टायप पुरो आसता आनी कंची देव कुलदेव तांगेले त्या एक सॉंग वाजूका आता मालशी कुलदेव आसता मालशी वाजूका रामनाथी आसले तांगेले तशें तांगेले बेस्ड आसता आनी लिस्ट बरोवन घेतलास की आमचे गेले वर्डीक आणि विंगड जाती छापयतात की विंगड जाती छापयताची तांगेले कशी म्हळ्यार तांगेला म्हणजे तितली शास्त्र उर्दा मुतू तांगेले कशी वरे ताळले ते दुखून डायरेक्ट गट्टी मेळा म्हणतात जाल्ले मागीर विशिंग आसा आमकां वाजूची तांगेल कसं म्हळ्यार तांगेला देवा पूजा म्हळ्यार कंचे वाजवत तांगेल फिल्म ना म्हळ्यार डिवोशनल जावका म्हणना ओके तशी वाजूका मागीर कसो गो तांणी म्हणटाची म्हळ्यार आतां तुमी ह्या टायमार ह्या वाजूका म्हणून तांणी म्हणटाची म्हळ्यार आतां गट्टी मेळा वेळा ते एक तांणी ते मांत्र शिकोत तांणी विंगड कंचे शिकनाची विंगड पद्य पुरो आमी वाजूका आता ताणे वरेताना काशी वचून रिटर्न येताना ರಾಜ ಬೀದಿ ಒಳಗಿಂದ ते पद्य त्यामुळे आमगेले मांडत ना जाल्यार विंगड वाजो येसु काಲ ಕಳೆದ 14 तेवे जाता ಯಾಕೆ ಒಕ್ಲೇಕ ಮಂಟು ಆಡ್ತಾನ ಎಂತ ಅಂದ त्या शारदे काढला म्हणजे त्या स्टाईलर वाजूका त्यामुळे कसं
फिलिंग टाईप अशी वय, वय. क्रॉस क्रॉस तशी वय, गड वय. गड तशी लय तशी असू का मला श्रुती तशी असू का पुरं ताळे असू का आता तू तबला प्रॅक्टिस करतस की सोडला तबला प्रॅक्टिस करतस म्हळ्यार आता ते अप्रूव्ह करचे हें हक्क चड यादिला हक्क चड इम्पॉर्टन्स हक्क जनय उणेच म्हळ्यार हांगा सादारण मंगळुरान तुजी तुगेले तितले सान कोणेय नाचकी म्हणत सॅक्सोफोनिस्ट कोणेय असच की ना दिसता न्हू नाही म्हळ्यार शिकतल पुरो शिकतल असता प्रोग्राम स्टार्टिंग बेसिक पुरा खंयचे संगीत शिकतल मोस्टली तुक पळोवन इन्स्पायर जावन आसच्या पुरो तो करतस आमी ते करून म्हणाल न्हय सो हें प्ले करता जाल्यार ओटू एकंपनीमेंट जावू का की ताजेर चंद म्हळ्यार आतां लायक जावका म्हळ्यार मस्त लायक जावका म्हळ्यार फुल्ल सेटस म्हळ्यार आतां कॅरोके म्हणटा येता बळा तसल म्युझिक बरें आतां फस्ट स्टार्टिंग म्युझिक स्केल मागीर तेज्या नंतर आमी काडका आमी जाल्या नंतर अपा स्केल तशी बॅकग्राउंड म्युझिक आतां बळें खंयचे एक पद्य वाजयतना मध्य ते डॉई म्हूण सावंड करता ते जावका जाल्यार फुल्ल सेट आसका फुल्ल मागीर तुमकां अशी खंयच्या उत्सवाक आनी म्हणटा पळय तेन्ना एक सॅक्सोफोन आनी एक डोल आसला पुरो डोल म्हणा तवील ते तवील कंपनीस्ट आसता मिगेलोट तो म्हाका खंयचे प्रोग्राम ताणें येवचे गणेश मंगळादेवी तो लायक सपोर्ट करतास म्हाका तो कसो करता म्हळ्यार आतां म्हाका ताळ ताणें शिकून दिवच्यात केलो फाटी म्हाका केंजो एक ताळ चुकल्यार मध्यंत तो सांगून दिता अपास वाजी म्हूण तो ते एंडींग काणत अपास त्या वाजी म्हणतो ओके सो तुका सपोर्ट लायकस इवन आतां स्कुलान तूं आतां खंयचे एक प्रोग्राम आतां वार्डीक म्हणजे सॅटर्डे संडे येता म्हणून कसो एक पब्लीक हॉलिडे म्हण आसना तेन्ना तूं रज काणोवचें का म्हण जाल्यार स्कुलान सपोर्ट करता की आतां वर्किंग डेज म्हळ्यार मंडे ट्युजडे आसता ट्युजडे आनी सॅटर्डे आसना म्हळ्यार वार्डीक आसना आतां कसो करता म्हळ्यार आतां पक्कनी वेडनसडे सांजे फूल मुद्दे आसूं थर्सडे सकाळी वार्डीकस वेडनसडे दनपार नंतर रज निमगुचे आमी लेटर घालचे मॅडमाक दनपार नंतर रजा मागीर नेक्स्ट डे फुल डे रजा म्हणून मॅडम लेटर घालचे म्हळ्यार आमी पेरंट्स येता अन्नाल जायना अम्माल जायना मागीर मिगेल सेलगन थँक्यू तशें पुरो फुल लेटर बरोवचे मागीर तेन्ना आमगेले मॅनेजमेंट तांणी पुरो सपोर्ट करता लायक सपोर्ट कॅनरा मॅनेजमेंट लायक सो ते नेक्स्ट डे तुगेले नोट्स ते कंप्लीट कर न्हू त्या म्हळ्यार आमगेले फ्रेंड्सय सपोर्ट करता तो जावन कितें म्हळ्यार नेक्स्ट तूं 10th वता आनी 10th पछी 9th टफ म्हणटाची सो कशी एकेडेमिक्स तूं कशी बॅलन्स करता 9th मस्त इजी म्हळ्यार तूं मोस्टली शिकता दिसता ताका इक्वल टायम दिलेलो नेमती त्या म्हळ्यार हांव एक टायम टेबल शिकेला सकाळी इतले घंटा उठाका इतले घंटा का पिवका तशें तूच केला हांव केला नम्मान फोर्स कोर जागोचे न्ही उठाचे टाइम करते करता अर्ध घंटा 7 घंटा उठा का म्हणून असल्यार 6:30 उठयता केलो बडी 7 घंटा म्हळ्यार 7:30 उठयता फुल दीस प्रोग्राम जाल्यार मागीर रेस्ट जावं का म्हण फील जात की तशें काय कुडले उल्लोच आनी जातवा एक 4-5 hours प्ले करतरी काय ना तशें काय ना आतां पुरो नॉर्मल आतां पुरो नॉर्मल सो दॅट एक इमोशन दाखोवका म्हण जाल्यार म्युजिकान तूं एक खुशेचें इमोशन दाखोवका एक बेजाराचें तशें आसता तान तूं बेजाराचें दाखोवका म्हण जाल्यार कशी दाखयता एक बेजाराचें म्हळ्यार आतां वालडीक एक आतां चेल्लीन लास्ट म्हणटा एंडींग म्हणटाना तीन म्हणटा सोंग दिताना त्या टायमार चल्लाल तरप्यांक वताना ती रडता त्या टायमार आमकां कसो जाता आनी रोडाय म्हूण जाता तेन्ना आमी कसो करताची फुल्ल सॅड डीप फिलींग म्युजीक वाजोवचें ते SP बालसुब्रह्मण्यम रे मौनमा ते उगूर येता ताजे प्ले कोन्न दाखयता पळया
आसा आणि मस्त पॉवरफुल असतं विल प्ले हे पुराय तुका सरांना शिकयलेलो आहे अशी सरान शिकयलेलो म्हळ्यार ताणें एक पद्य शिकोवन आसता डी फिलिंग आणि कर्नाटीक स्टाईल एक शिकोवन आसता ते आमकां जायना कर्नाटीक आमकां जायना तू आता खंयची प्ले करची खंयची स्टाईल हांव कर्नाटीक प्ले करता म्हळ्यार कर्नाटीक म्हळ्यार ताजे एक नोट्स आसता म्हळ्यार शास्त्रीय संगीत म्हणटा कन्नडार ते कशें येता म्हळ्यार आता त्या पुळ्ळे स्वाम्यान त्यागराज तिरुनाळ महाराजरू तशी मस्त स्वाम्यान पुरा हें केलें कंपोज केलें त्या कसं केलं म्हळ्यार आता त्या फिल्माक ताजे लगड काडला ब्युटी त्या ना जाल्यार ते कसं करता ते आमकां काडूंक जायना ना जाल्यार ते आमकां गुरू जावूंक ताका फिल्मा सॉंग्स पुणी कशी पुणी मॅनेज करत आता तुमका एक सॉंग दवरून एक 30 मिनिट्स तशी त्यांची सॉंग रिपीट केल्यार मागीर तुमकां सॅक्सोफोन काडून ट्राय केला जाता प्ले करत हांव तशी एक सॉंग केला आनंद परमानंद त्या मंजुनाथ फिल्माचे पुळ्ळे त्यामुळे मिगेल पप्पा म्हणता म्हणाले त्या ऐकूच्या लायक जाता तू एक पाटी ऐकून पळय हांव आयकल ते एक दिवस ऐकल ना म्हाका कसं फ्री आशिल्लें त्या टायमार वेकेशन्स आशिल्ले समर सकाळ ऐकूच्या बसला दनपार जेवण ते आयकल ते फुल्ल मागीर जेवण करून येवन अपास ऐकून मागीर प्रॅक्टीस करून स्टार्ट केलें मागीर ते करेक्ट येवक जाल्यार एक 2 महिने काडला आता करेक्ट करेक्ट म्हळ्यार सदां म्हळ्यार तांणी म्हणलं पद्याक ताजी तक येवक आता म्हळ्यार आनंद तशेंच तशी येवक त्या पक्कन आमी आनंद तशी चंदेना त्या कशी एक विंगड स्टाईल वाजला म्हणजे जाता त्यामुळे आमगेले ओन स्टाईल क्रिएटिव्हिटी कोण वाजला म्हणजे ताका इंटरेस्ट आसना जना ऐकून तशी झिगझॅग टाईप आयल्यार फील जाता लायक सो सदां प्रॅक्टीस करतना नेबर्स कशी ताका सपोर्ट करतात म्हळ्यार अशी विदाउट मायकच ताजी साऊंड इतलेला इंटेन्स आसा सो तशी कसं किरकिर जात की किरकिर जाता मात्र आमगेले नेबर्स आसा पळय तांणी लायक सपोर्ट करता इथं म्हळ्यार आमगेले घराले एक देवस्थान आसा ते एक पाटी प्रोग्राम दिला हांव ते कसं म्हळ्यार तांणी थंयचे देवस्थानाचे कसं म्हणटा ते मुख्यस्तर म्हणटा तांनीच आमकां सपोर्ट आसा फुल एरिया तांनीच मध्यस्थ तांनीच एक पडता तू प्रॅक्टिस करताना ते लागी पीजी तांणी पुरा असल्या पुरा कडे नाही तांनी सपोर्ट आसा पीजी ओनर सपोर्ट आसा पुरो तांणी म्हणटा जी लायक जाता आज हें वाजली न्हू तशें पुरा येवन म्हणटा तांणी आमगेले म्हळ्यार आमगेले गुर्तस पुरा जाणांक एरियांत म्हळ्यार आमी आसून ते 32 इयर्स म्हळ्यार आमगेले एल्डर्स आनी आसून 32 इयर्स जाला तशें आमकां एरियांत पुरा जाणांक सपोर्ट लायक आसा स्कुलान तुवें सपोर्ट लायक आसा घरकडे नेबर्स आसल्यार एक व्हडलो आशिर्वाद मेळ्ळा म्हणकेची देवाला न्हू इता म्हळ्यार तूं हांगा तूं इतले एक प्रख्यात हें कलाकार जातस सॅक्सोफोनिस्ट जावन एक नांव लायक पावतस आमगेले कार्यक्रमाची उद्देश येवची म्हळ्यार आतां असल चेडूं पळोवन आमकां फाय कसो कोरी येता म्हळ्यार कळटस ताण म्हणल्यार म्हणकेची मस्त चेडूं आत्ता जॉयन जातस शिकतसाची मोस्टली प्रज्वला पळोवनूच तांकां त्या इन्स्पिरेशन येतस इता म्हळ्यार एक हें एक अप्रूप क्षेत्र हावज बाबसून धैर्य करून घालचें करचे पुरावय जाल्यार हांणी ते एक हट दवरून एक शिकून आज एक ह्या लेवला एक पाविल्लेच पळय ते बद्दलची ग्रेट तशीच हे सॅक्सोफोनान आतां फ्लुटान कशी विंगड स्केल्स आसता तशी सॅक्सोफोना स्केल आसा की सॅक्सोफोन एकच स्केल अशी फ्लुटान तूं विंगड टायप आसता ए शार्प येता डी शार्प येता जी शार्प येता तशी मस्त आसता बांसुरी मागीर तांगेले सान सपूरत मागीर अशी स्ट्रेट एक फ्लूट येता ते आज्या म्हणकेची मान ताजे वॉयस डीप आसता तस फिमेल वॉयसार आसता आमगेला जिक स्केल ए शार्प हांव तांतू प्ले करचें सो आतां एकम्पनीमेंट आसल्यार तांणी ए शार्पार हाडका तांणी डी शार्पार वाजल्यार ते कशें की विंगड आयकता गलीज आयकता तशी तांणी ए शार्पार आसूं एके तांणी वाजयता आमी वाजोवचेनाच आमी एक फावटी हें कसो करता ते एक सॅप्रानो सॅक्सोफोन म्हणून तितलें सांग त्या बॅकग्राउंडांनी वाजोवच्यात इंडियन आयडल तसल्यांत पुरो असल्यार त्या बॅकग्राउंडात खंयची ते डीप फिलींग असल्यार बॅकग्राउंड म्हळ्यार आतां फिल्मा सॉंग्स बॉलिवूड ताजी बॅकग्राउंड मागीर आतां हॉलिवूड साऊथ इंडियन तशी मस्त घालतात आनी हें खंयचे अमेरिकान तूं इंटरनॅशनल तशें पुरान तूं जॅज म्हणून येता त्या कशी म्हळ्यार त्या वॉयस पळय त्या विंगड स्टायल म्हळ्यार आतां भितरच्यान तसो वॉयस चड फोर्स आनी फोर्स उणें इथं म्हळ्यार ते अशी कर्व वचना तांकां ಸ್ವಲ್ಪ वारी गेली कुडले मस्त लागतात
तशी त्या इझी असं मानता मस्त वाटस आमकां वाजूचे ना इतलें माताले त्या रब्बून वाजूक सॅक्सोफोन प्ले केल्यार निमती तुका हेल्थ बेनिफिट फोकस कॉन्सन्ट्रेशन आनी कसले चड व्यत्यास कळला की आतां पळय आमकां एक लेसन वाजितस एक सोशल हिस्ट्री म्हणून दवर तांतू एक लेसनस मस्त कष्ट असतं त्या पळयतना माती उंत काय ना एक सॅक्सोफोन काण एक सॉंग खंयचे सॉंग प्ले केले कुठले एक काय ना एक बटन ओतला पुरो त्या मना समाधान जाता मागीर कसं जाता म्हळ्यार एक टाईप अशी जाता म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेशन पावर फ्रेश जाता मेडिटेट केला सो तू करूस की एक पटी इरिटेट जाली कुडले बैसून सॅक्सोफोन वाजून फ्रेश जावन वपास इरिटेट जाल्ली कुडले म्हळ्यार आतां ಕೆಲವು पटी नाजाल्यार ಕೆಲವು पटी हांव कसो करता म्हळ्यार हांव एक हें घेतला इयरफोन हेडफोन म्हणटा ते हांव कसो करता म्हळ्यार तांतू आयकूच पुरो बद्द आनी हांव मिगेले एक यूट्यूब चॅनल आसा तांकां नांव यूट्यूब चॅनलाचें के प्रज्वल भक्ता ओके तुगेलें नांव आसा ते हांव कोरून एक कितले 1 वर्स जाला फुडली ऑगस्टा केला तांतू रेकॉर्डिंग करता ट्रॅक आनी ट्रॅक घालतना ते जाऊ का हेडफोन नाजाल्यार ते दूर एक कडेन दवर हांगा आयकल्यार ते कटकट आयकत ते हेडफोन घालून मागीर तांतू घालून ते मोबायलान एक ऑटो ट्युनर ऍप म्हणून ते घालून एक सॉंग घालला नाजाल्यार वरलेलो पुरो प्रोग्राम शूटिंग काडचे म्हळ्यार ते कॅमेरामॅन आसता तांगेला काडू सांगचे मागीर तांणी आमकां शेअर करताची तशी मागीर आयकून वापस वाजूच्या विश्वा पक्कानी त्या एक फिलींग काम जाता न्हू एक पटी आयकून तरी सो तशें करता तूं म्युजीक एक चिकित्स वय न्हू एक लायक आरामशें फील जाता म्युजीक करून ते एक टायप मेडिसीन ते आतां कसं जाता म्हळ्यार आतां एक बोर जाता म्हळ्यार एक कसं म्हणतात मस्त ओल्ड एज जाल्ल्या जिगुप्स येता त्या टायमार आम्ही वाजिल्लो तांणी आयकल्यार तांकां खुशी जाता तांणी आनी वाजी म्हणटा आसता आनी काही खुशी म्युजीक वाजिल्यार आनी तांगे लूड खंयचे पुरो खंयचे टेन्शन आनी असल्या किरकिर असल्या पुरो पुरो काम जावन ते कसं म्हणतात पीस टायप मेळटा म्हणटाच की लायजल राय मनाय समाधान आनमाल खातीर वाजूच्या आस की आतां आनम कसं म्हणटा म्हळ्यार एक भजने निमती तू हे पुरे स्टार्ट केल्या म्हणून तशी ना नाही ती खुश आस ना तांकां मेल बोपा मा म्हणजे आनी कशी कितली पावना तुका आनी कशी शिकू का म्हणून मेल बोपा मान कसं करता हांव एक सॅक्सोफोन वाजू बसलो मेल बोपा म्या घेवन येता कसं ते म्हळ्यार बोपा माल एक मोबायल आसा त्या घेवन येता आनी मेला म्हणते एक भजन घाली म्हणून एक पर्टिक्युलर भजन घाली म्हणटा त्या भजन मेल बोपा म्हाका सोर म्हळ्यार सोर बूड आशिल्ले आतां ना नॉलेज लायक नॉलेज म्हळ्यार भजन तू म्हळ्यार हिंदुस्तानी स्टायल म्हाका कर्नाटिका नॉलेज तशी मेल बोपा म्हणटा हिंदुस्तानी रे बोपा पद म्हणटा त्या कशी राग येवका म्हणून म्हणटा बापा क्लास वचे न्ही जाल्यार बापा माले आनू संगीतकार म्हणून बापा म्हणता म्हाका सदां काणी म्हणून लायक पद्य म्हणटा आशिल्लो आमकां तेन्ना मेलांना काम आशिल्लें शिकोवच्या कोणें ना आशिल्ली तशी पुरो म्हणटाशी तशी म्हाका कसं जालें म्हळ्यार हनुमान म्हणलें ते कसं ते एक भजन म्हणली पयर खंयचे आनंद तांची बापा म्हळ्यार आनंद परमानंद ते म्हणली न्हू ताका हांव कसं केल्लें त्या पद्य आयकून समजी त्या म्हणलें हांव 2 मंथ्स की काडलें आतां बाबा मा आनी कितें सांगता एक पद्य आयकून आनी काही विंगड शिक म्हणून तशी मस्त हय आतां पयलीं रिसंट आतां म्हळ्यार एग्जाम जाल्ली मांद्रा आयच्या दिवसाक आतां रिसंट हांव एक नवें पद्य ट्राय करता अडिओ अल्लाडिओ त्या पद्य नांव त्या SP बालसुब्रमण्यम त्या वेंकटरमण फिल्मांत एकल्यान जप करून उठयतना वेंकटरमण प्रत्येक जता म्हळाल त्या पद्य त्या पद्य वाजिता ते आतां नव शिकू का म्हणजे जाल्यार तुजी पद आयकून तुका शिकूच तितली जाल्ला की तशी म्हळ्यार तितली नॉलेज येयली हांव आतां एक पद्य काण दवरता तांतूं एक मिस्टेक आसताचीच हांव ना म्हण आनी इम्प्रुवमेंट स्कोप आसा ते हांव कसं करता म्हळ्यार ओन मिगेल सॅक्सोफोन सर शिकयत म्हाका न्हू तागेलो ओन दवरच तो कसं करता म्हळ्यार तांत तशी मिस्टेक पुरो कट्टकोन म्हाका वाजूच्या सांगता ते वाजूचे आशिल्ले कडेन तो तागेलो सॅक्सोफोन काण दाखयता अशी वाजूक तांचे पर्टिक्युलर हांव मिगेलो कळल्यार करेक्ट येता आतां एक पद वाजूक म्हणून जाल्यार ताजी नोट्स पळोवचे की पदाचे लिरिक्स सारी तूं म्हण करचें कशें करचें तें नोट्स पळयला कसं जाता म्हळ्यार आतां तुमकां एक व्हडली स्टेजार बसल्या व्हडले कितले व्हड जावं तुमकां येद्रा नोट्स जावका जाता नोट्स ना जाल्यार रे आमकां जायना आतां केन्ना एक प्रोग्राम नोट्स विसरला जाल्ले अपास घरा वचून प्रोग्राम आतां तूं विदाउट नोट्स केले हय ते
इता मला मग ते पद्य लिरिक्स गोतोस ಕೆಲವು पद्यस मग ते लिरिक्स गोतना त्या हांव कसं करता म्हळ्यार नोट्स मिगेलेम तू ट्राय करता म्हळ्यार मिगेले रागार काली राग म्हणता लिरिक्स ना ओके आता कंचे पद्य असलं त्या काली तशी पुरा तसल पुरा टाईप करून मागीर त्या काढू स्टार्ट करता तशी केला हांवें एक पद्य केला तांत विंगड कसं हॉबीज असतो गेल्या सॅक्सोफोन तबला पुरा सोणो विंगड कसं एक ड्रॉइंगस ओ ड्रॉइंग करता मागीर गेम्स फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज पुरास कंची खेळचा लायक बॅडमिंटन मागीर विंगड पुरो क्रिकेट आस म्हाका इंट्रस्ट क्रिकेट खेळता मात्र म्हाका बॅटिंग मान जावची बॉलिंग बॅडमिंटन जाल्यार खंयचे शॉट काडत म्हाका तशें पुरो आस मागीर व्हॉलीबॉल आमचं जायना म्हाका खेळना सो बॅडमिंटन तू खेळता अशी खेळचे म्हळ्यार टुर्नामेंट त्याने टुर्नामेंट नाही इंटर क्लास मॅच असता इंटर स्कूल असता ताका आपयताचे सिलेक्शन असतं केन्ना सिलेक्ट जाला वच्चे ना जाला ना तशी सो आता लेटेस्ट खंयचे एक शिकून काडलें खंयचे एक पद असल्यार एक करतो आमी आतां कांतारा त्या फिल्म आयला न्हू तांतू एक फिलिंग सॉंग आयला खंयचे त्या सिंगारा सिरियल ते एक प्ले कोन आमकां कोण सराने हेल्प केला की तुका शिकच्या तूच शिकिल्लो सो तुका कसं करणार रे म्हाका थिएटर एक दीस फिल्म पळयता तांतू ते मस्त पद आयकला कांतारा ते नाव गंजे वराहर ताजे फ्रंट स्केल मान जाती तमळा त्या सॅक्सोफोन त्यांची स्केलार ओके आणि तांतू आम्ही बॅकग्राऊंड मान वाजूचे जात मागीर जोक जला कार्ड येता मान ते मस्त ट्राय करू आणि वोकल आशिल्ली ती तांतू म्हळ्यार ते म्युझिक वाजयता ते फर्स्ट असतं तश पुरो असता मागीर ते आमी वाजूयत तदनंतर येता वराहरूप ते पुरो अशे कडेन ते म्युझिक सोलो जोक म्हळ्यार सिंगींग सोलो जोक सो तुगेले केलो पिक्चर्स आनी हाडलेलेच न्हू ते पळोवया आमी काळिकाम दोस्ताना कार्शीटांतू ते लोवर कार्शीट येता ते तुमकां कुसुम गॅटरिंग ते जॉइन जावचे थंय येता थंय हांव कसो केला म्हळ्यार थंय मेले उदय राग म्हणून एक प्रोग्राम तांणी सेट केला त्या टायमार हांव कसो केल्ले मिगेल सर आशिल्ले ते मिगेल सरा कसो की अर्जंट काम आयलें तांगेले ते गांवांत मूल देवस्थान तस तो थंय चुमकलो म्हाका म्हणलो तूं वाजीत म्हणून म्हाका त्या दिवसूची कितले त्या दिवसू दनपार नंतर म्हाका एग्जाम आशिल्ली
आक सकेले मक्के मेळले चान्स तक सीधा चुमकलो एग्जाम कसं नाही पास झाला रे पूर्ण मग एक्झाम म्हणते लाईक कळव तंतू आउट ऑफ आउट कळलं त्या दिवसांची सकाळी सहदुख नाट आशिल्ले मागीर कशी घरा येवन मागीर तितले घंटे उठा 8 घंट्याक म्हळ्यार दनपार नंतर एग्जाम असला 8 घंट्याक उठच तशें 8 घंट्याक उठत न्हू ताका सकाळी उठून वचचा सो तू हांगा परफॉर्म केला ते परफॉर्म केला मेळ्ळें सर्टिफिकेट वा हय प्रशंसापत्र म्हळ्यार हें कसं पार्टिसिपेशन नेक्स्ट मागीर हळेकोटे मारयम्मा पैरी ते घाला पड 27/9/2022 त्या दिवसू नवरात्रीचे 3 दीस गे आशिल्ले हांव कशें केल्लें म्हळ्यार मी सराल एक ग्रुप आशिल्ले ते श्री वसंत मातू बळगा म्हणून घाला पड तांगेले एक ग्रुप आशिल्ले त्यांच्या म्हळ्यार फुल्ल सेट म्हळ्यार पड त्यांची त्या लायक जाता इकूचे तेच ताण ते देवस्थाना घाले ते आमगेले तंतू हांव एक पार्ट आशिल्ले तंतू म्हाका एक पार्ट म्हळ्यार 4 सॅक्सोफोन आशिल्ले तंतू एक म्हाका मेळ सो विंगड पुरो हॉड्ड तू सान वय तंतू हांव सान आशिल्लो ओके सो नेक्स्ट रागतरंग तू थर्ड मेळ्ळेले थर्ड न्ही हे फर्स्ट मेळ्ळो सॉरी फर्स्ट मेळ्ळेले रागतरंग 3 हे प्रशंसापत्र ओके नेक्स्ट तेंची हांव म्हळ्यार पळय उदयराग म्हणून म्हाका शिकला बोर्ड वाद्य संगीताचे 6 ರಿಂದ 8 ते आशिल्ले प्रोग्रामाक एक दीस मेळ्ळो ओके नेक्स्ट ಕೊಂಚಡಿ ಆಲ್ ಪಳೆತನ ಕಲ್ತು ಸೊಮ್ಮೆಲ್ ಫೋಟೋ ನೆಸ್ತಾ वयते एक काय आशिल्लें कंचिता सोम्यान येवचें आशिल्लें म्हळ्यार कशें की इनॉग्रेशन म्हळ्यार मुंजीगी कशें की म्हाका गोतना तें उडगास ना तांणी येताना मिगेल आनी मिगेल सर आले आनी तो म्हळ्यार बळताविले कंपनीस्ट तागेले आशिल्ले प्रोग्राम नेक्स्ट यस डॉक्टर मच्छेंद्रनाथ मंगळादेव म्हळ्यार आनी पैरी कोविड जावन डेथ जाला आमगेले तशी तांणी म्हाका शिकयत आशिल्ली तांणी म्हाका 3 मंथ्स भितर स्टेजार बसयलें तांणी म्हळ्यार तांगेले स्टुडंट पुरो जाणां 1 इयर काडटाच हे म्हाका रांगतरंग प्रशस्ती मेळटा तांणी खुशेर आयलीच तांणी आमकां सांगनी हांव येता तांणी डायरेक्ट येवन म्हाका अण्णा फोन केला ना भायर राबला म्हाका ताका प्रशस्ती दिवची पळोवका ताका बसयलें न्हू मागीर मिगेल प्रोग्राम आशिल्ले तो तुग्गू बसून म्हाका सांगता आशिल्लो म्हळ्यार कशी म्हळ्यार ते खंयचे फुल्ल सेट आशिल्ले म्हळ्यार तांणी पुरो स्टडींग हांव तांकां हें जावन वचूका म्हणून अंदून वचूका ताका तो सांगता आशिल्लो त्या अशी काडी म्हणून सांगता आशिल्लो तो त्यांच्या म्हळ्यार हळेकोटे मारियम्मा त्यांची यस तांणी पयलीं मरतर तांगेले स्मरणिके प्रोग्राम आशिल्ले तशी तांतू म्हाका एक कितले एक सॉंग प्ले करूं हें मेळ्ळें त्या मंगळादेवी देवस्थाना म्हाका आशिल्ले थंय म्हाका त्या स्मरणिके दिल्लो त्या पयरी जाल्लो हें तुमगेले प्रोग्रामाची इन्विटेशन वेंकटरमण देवस्थाना राजांगण हांवें पयची न्ही हें केन्ना गो तसो तेरा टायमार सोमेल एक कॅम्प आशिल्लो पळय 7 दिवसाची त्या टायमार म्हाका आशिल्लें तें हांव तांचे म्हळ्यार मेल घरा लागीं एक देवस्थान आसा तांणी कसो ते एक ब्रह्मकळश म्हळ्यार आशिल्लें थंय म्हाका तांणी दिल्लें एक कितले 1.5 hour दिल्लो तांणी म्हाका प्ले करूं ताका म्हाका कसो केली म्हळ्यार तांणी म्हणलें तूं वाजीत म्हणून म्हाका त्या टायमार मार्च टायमार येता थंय कोलांनी आसता ते देवस्थान आसता नागबनमत देवस्थान ते वयर नागब्रह्म क्षेत्र मातू कल्लोटी कल्कुडे देवस्थान ते त्यांची ते वाजिला ना ते म्हाका कितले 1.5 hour प्रोग्राम केला वय तशी ते लायक जाला ते एक सक्सेस जाला प्रोग्राम हे त्यांची वय ते एक स्मरणिके त्या ब्रह्मकळशाचे प्राइज दिवची म्हाका त्या रागतरंग त्यांच्या म्हळ्यार सर येद्राक बसून आशिल्ले हे प्रशस्ती पत्र निनाद प्रथम स्थान मेळ्ळा म्हाका खंयचे उडुपी कर्नाटका कासरगोड 3 डिस्ट्रिक्ट आशिल्ले तांतू म्हाका फर्स्ट प्राइज ते मस्त कष्ट आशिल्ले डिफीट करूंक जायना मात कसो जालें म्हळ्यार आमकां हांव कसो न्ही नवे स्टायलार प्ले केलो त्या म्हळ्यार सरान सांगून दिला हे स्टायलार प्ले कर तुका फर्स्ट मेळटा पळय तितली कॉन्फिडन्स सर सांगला तूं हे स्टायलार प्ले कर म्हणून 5 मिनिट्स आशिल्ले 5 मिनिट्स प्ले केले मेळ्ळी तशी फर्स्ट तांची स्मरणिके ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿವಸ ಪೈರಿ ಮಾಡಾರಿ नोव्हेंबर 1 ह्या मंथ न्ही लास्ट इयर त्या टायमार कशें केली म्हळ्यार म्हाका आशिल्लो न्हू प्रोग्राम तो हांगेले खंयचे कलकुरा तांगेले न्यूज पेपर तांतू म्हाका मेळ्ळें म्हळ्यार तांणी दिल्ली म्हाका
आता म्हळ्यार सकाळी चिवचून इनॉग्रेशन टाइम अवाद्य संगीत म्हणून त्या कसं होतं व्हडली मिनिस्टर येतात तांकां पळयतना आमकां दम आसा म्हळ्यार तांणी पुरा लागले म्हळ्यार आनी पुरा नर्वस आनी म्हळ्यार मस्त कोण नागराज शेट्टी तसं पुरा मिनिस्टर येवचे तांणी इनॉग्रेट करचे आणि आज SDCC बँकाचे गणेश म्हणून आसा तांणी पुरा येवन कट करून मागीर आमकां कसं केलें म्हळ्यार शाल घालून मागीर ते एक प्लेट दिलं सो तशी मस्त कोणान सन्मान प्रशस्ती पुरा मेळ्ळेलो आसा हें आतां सॅक्साफोनार तूं इतली लेवला पावला जाल्यार एक्चुअली तूं कसं मनस जावं का म्हण तूं व्हड जात तरी प्रोफेशनल म्हाका म्हळ्यार मिगेले पुरा सब्जेक्ट लँग्वेज पुरा आसा मात म्हाका मस्त टेस्ट म्हळ्यार मॅथ्स आम्हाला मॅथ्स शिकयत म्हणतना अर्ध घंट नंतर येवची इथं म्हळ्यार म्हाका ते किरकिरशी आसता मॅथ्स ते कोण करचे एग्जाम पयले दिवस म्हाका म्हळ्यार 9th ना मॅथ्स कश्ट आसा म्हणून आमी शिकयता 8th 6th पुरो हांव शिकताशिल्लें मॅथ्स सो ट्युशन आनी ना आम्मान शिकोवचें मागीर 10th पळोवका म्हूण म्हळ्यार आम्माक शिकयल्यार शिकयताली ना जाल्यार हांव शिकूं ना जाल्यार ट्युशन त्या खंयचे 3 ऑप्शन आसता तशी आम्मान म्हाका हें शिकोवचें खंयचे मॅथ्स जालें मागीर सोशल ओके म्हाका इश्ट तें सायन्सान तूं म्हाका नज्जच मागीर इंग्लीश म्हाका कसं म्हळ्यार आतां कसं म्हणटा जल्ले ना जाल्यार ना नवांत पुरांत लायक करता मार्क लायक मेळटा म्हळ्यार 20 मार्क्स असले 15 अबाव 40 असला 35 अबाव तशी पुरांत A+ जाची मात कसं जालें म्हळ्यार म्हळ्यार हें आशिल्लें फर्स्ट लँग्वेज म्हळ्यार संस्कृत त्या ओके म्हळ्यार म्हाका अर्थ जायना बायट कोन वचचें एग्जामाक त्या बायट केलेले तेंच बरोवचें ते बरयलें फुल मार्क फुल मात ताजी एकय नॉलेज ना म्हाका ते आनी शिकूं का म्हणून म्हळ्यार तांतू कसंजो एक सान मटाचें शिकूं का कन्नड तुमी फेवरेट सब्जेक्ट तांतू येदोळ ते म्हाका म्हळ्यार आउट ऑफ आउट मेळचे तांतू उणें मेळना एक टायमार उणी मेळ्ळें त्या दिता म्हळ्यार म्हाका हुशार नाशिल्लें स्कुला वचचें न्ही नेक्स्ट डे वचून बरयतना उणें मेळ्ळें तशी त्या कसं जाली म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेट मागीर म्हाका ताजे नंतर फुल फोकस तांतू करता आशिल्लो मागीर म्हाका तशी करता आमगे स्कुलान तू कन्नड सर आसा तो ताण शिकोवचें पळोवन म्हाका म्हळ्यार तो कन्नडार एक्सप्लेन करचें म्हाका ते इश्ट जालें म्हाका ते कन्नडार प्रोफेसर जावं म्हणजे खंयचे एक युनिवर्सिटी वाव लायक एक थॉट इथं म्हळ्यार आतां प्रति एकल्यान एक इंजिनियरिंग एक मेडिकल एक कसले पण विंगड आसता हें प्रोफेसर म्हणून मस्त रेर आयकुचें तशी मस्त खुशी जाली त्या कन्नडान तूं मस्त खुशी जाली त्या म्हळ्यार म्हाका त्या म्हळ्यार मस्त इन्स्पायर करता लायफाक तांणी म्हळ्यार आतां केलो जाण आसता तांकां कन्नड म्हळ्यार इथं म्हळ्यार तांतू उणी मार्क्स काडचे तांकां सांगून दिवं का त्या खंयची पार्ट आयला कशी शिकूं का तशें तूं कोंकणी वयर कितली प्रिती आसा कोंकणी वयर म्हळ्यार आतां कोंकणी रे तांतू मस्त भजन आसा म्हळ्यार मस्त एक खंयची नर्तना प्रिय नारायणी हरी म्हणा तुमी तशी मस्त आसा आरती करता चंदा आमी भाव सांगू येता म्हळ्यार आतां आमकां ताजे मिनिंगफूल आसता तें आमकां कळटा विंगड जाणां कळना जाल्यार आमकां कळटा म्हळ्यार आमची गेल्यान कळटा आतां म्हळ्यार जन कोंकणी उणी उलयता म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ इंग्लीश जाला मस्त पळय आमकांय जाल्यार आतां डेली म्हळ्यार आतां सदां उलयतना विंगड भास येता तशें तूं गेले कसले टिप्स आस की एक चेडवाना म्हळ्यार तांणी कसं करता म्हळ्यार घरान तूं हेंच उलोवका कोंकणी उलोवक पक्कानी तांणी खंयच्यो इंग्लीश वर्ड्स ऍड केल्यार आतां भायर वतना खंयच्यो म्हळ्यार इंग्लीश वर्ड ऍड करून बिकॉज मागीर आमचे गेल्यान उलोवचें मागीर बट मागीर आमचे गेल्यान तशें पुरो उलयतना एजड आसता तांकां कसं म्हणून अर्थ जायना म्हळ्यार तांकां त्या टायमार एज्युकेशन ಸ್ವಲ್ಪ उणें आशिल्लें सो कोंकणी आमी वरोवक त्या व्हरोवचें मस्त इजी आसा मात्र म्हळ्यार पुरो जाणां ಒಗ್ಗಟ್ಟಾರ आसता म्हळ्यार कोंकणी तांणी पुरे कोंकणी उलयता म्हणून एक तांकां म्हळ्यार पद्य न्ही मस्त हें करता कसं मस्त कंपोज करता मस्त पद्य आसना तांकां हांव ते प्ले करता आसता ट्राय करता आसता तेंचे हांव भजन म्हणटा तांतू आमची आतां कसले एक नव शिकूं का म्हळ्यार विशयार तूं टिप्स दिवं का म्हण जाल्यार आमगेले विक्षकांक आमगेले चेडू मस्त जन पळयताचे प्रोग्रामां सो तूं सांग का म्हण जाल्यार कसं म्हणटा आमगेले बदल कसं करचें म्हळ्यार फ्लूट शिकून हें शिकल्यार मस्त इजी जाता इथं म्हळ्यार फ्लूट मस्त कश्ट म्हळ्यार ना मस्त इजी ते हें मस्त कश्ट ते शिकून आकयल्यार हें इजी जाता ते हें इजी जाता मस्त ते इजी आसता तांकां इक्वल मॅनेज एक हें आनी एक तूं तावळ म्हणल्यार म्हणकी 50-50 दोन्ही काही टायम दियाची म्हळ्यार शिकवण सोडनाकाची यावें करयाची म्हणून
सो प्रज्वलाला उरलो नंग मस्त खुश जालें सो आनी कसले सांगोस म्हण जाल्यार तूं सांगो येत सांगू येत म्हळ्यार आतां आनम्मा तांणी नांव आतां एक पॉयंट म्हाका सांगची जाला आनम्मा तांणी फोर्स करून म्युजीक हाडूनच ते हाडल्यार कितले म्हळ्यार तितलेच आतां एकल्याक मृदंगा इंट्रस्ट ना ताका अंतू खंयच्यान तूं पियानोचो इंट्रस्ट आसता ताका पियानोन तूं घालका आतां तो नाका मृदंगा घाला रे मृदंग आशिल्लो तो तबलो कोण घालता म्हळ्यार ताका इंट्रस्ट आसा तो प्रॅक्टीसय करना हय तशी पक्कानी ताका इंट्रस्ट आसा आतां ताका सिंगींग इंट्रस्ट आसा म्हळ्यार आतां ताका कॅरोकेट सिंगींग इंट्रस्ट आसा ताका इंजो ऑर्केस्ट्रा ग्रुपा घालका म्हळ्यार तूं एनकरेज करका म्हणत म्हळ्यार तुगेले ओन स्टोरी पळोवच्या गेल्यार तूंची जेवणां सांगिल्लें तुगेले फ्रेंड आसा ना हांव तागेल्याक सॅक्सोफोन शिकता म्हण तूं म्हणलें निमती तूं मुखार सरलेलो मागीर सपोर्ट आनी म्हळ्यार एक दीस कसो जालें म्हळ्यार अन्नाल फ्रेंड आसा शैलेश भट म्हणून कुसुम कॅटरिंग तो कसो जाली म्हळ्यार एक दीस हांव तो आनी आनू खंय लॉंग ट्रिपा वताना हांव कसो जाली म्हळ्यार क्लास जालो मानस सॅक्सोफोन अन्नान म्हणलें ते बासोन बैस आमी येताची म्हळ्यार म्हाका बसून तो व्हरता आशिल्लो एक प्लेस खंयची म्हाका उडगास ना तेन्ना ताण म्हणलें तूं लायक वाजीत रे मात्र तुका इतले प्रॅक्टीस केल्या पावना ताण मस्त इन्स्पायरिंग वर्ड्स सांगता आशिल्लो तो मोटिवेशनल वर्ड्स मस्त सांगता आशिल्लो म्हळ्यार तागेले पुडली लायफा जाल्ले म्हळ्यार तो कशें SSLC आसतना कशें आशिल्लो आतां कशें जाला कॅटरिंग कशें डेव्हलप केल्लें तशें पुरो तशी ताण म्हाका टिप्स पुरो सांगून दिले आतां म्हळ्यार तुका फेमस जावका जाल्यार जना इश्ट करका आमकां इश्ट जाल्यार आमी वरल्या जना इश्ट जाय आनी केलो कसो करता आतां फुडान ते तशीच तुमकां कसो न्हय खंयचे एक आयटम पनीर सलपुरा आसल्यार तांकां लायक जावची करका आतां कसो लायक जाता म्हणून करूं नजा म्हणून हय आतां म्हळ्यार तांकां इश्ट जाल्यार काली कसो न्हय ओन क्रिएट करका म्हळ्यार आतां जना इश्ट जावता तसो पनीर टिक्का पनीर तंदूरी ताणें तुका सांगलें म्युजिकान तूं तें एप्लाय कर म्युजिकान तें एप्लाय करतना हांव म्युजिकान तें इश्ट जालें फिलींग म्युजीक बॉलिवूड तसले पुरो तेय प्लेसार एप्लाय करून मागीर हांव फुल्ल प्रॅक्टीस करता अशें तूं मस्त इनवॉल्व जावन पुरो करता सो मस्त एक खुशी जाता इतली सान प्रायर यो आमकां इतली टिप्स आनी कशी एक मनशान खंयचे एक नॉलेज आनी कितें डेवलप करूं येता म्हळ्यार आनी विंगडान सांगिल्लें ताणें मस्त एब्जॉर्ब करून घेतला आनी ताजे वयरी मस्त कामय करतास म्हळ्यार बैसून प्रॅक्टीस करचें प्लस तागेली पुरो ड्युटी करतास मुंजी जावन आतां मोस्टली संदी करच्या पुरो सदाची सो प्रत्येक करतास मस्त खुशी जाता असल एक इन्स्पायरींग एक कोंकणी कळ आमगेलो आसा सो प्रज्वल तुका ऑल द बेस्ट आनी कसले आसा की सांगूक तुका आनी म्हळ्यार आतां म्हळ्यार मस्त सान एज आशिल्ल्यांक आतां म्हळ्यार हांव म्हणजे म्हळ्यार मिगेल सान्नाक मिगेल जुनियर पुरो आशिल्ल्यांक म्हळ्यार 5th 6th 7th दॅट एजार तांणी कसो करता म्हळ्यार एक टायम टेबल क्रिएट करता म्हळ्यार आतां सकाळी हांव एक 6 घंटा उठयता 6 जाले नंतर मागीर हांव कसो करता म्हळ्यार एक 6:30 दुखून एक 10 निमिश नाचता मागीर त्या जाले नंतर म्हळ्यार तो संदी जाला म्हळ्यार ताका मून जाला संदी करका न्हू तर संदीक कितले टायमून दवरका करेक्ट आमी ते टाइम टेबल फॉलो करून मागीर काय न्हू स्कुला ते मार्क करका स्कुला इतली दुखून इतली ते मागीर ते दुखून मिगेल लायफा सांगतास म्हळ्यार स्कुला दुखून आयली कुडले हांव बासोन म्युजीक क्लास एके सॅक्सोफोन क्लास वता तेय दुखून वचून येता रे म्हाका म्हळ्यार आम फोर्स करता शिकून काड आज भितर मिगेल मना कशी म्हळ्यार आज नाका आतां केन्ना एग्जामा पयले दीस शिकता वेल एग्जामा पयले दीस शिकला लायक मनवता मन ताजी पुडी पुरो शिकल्या म्हळ्यार एग्जाम पयले दीस म्हाका मनवत तशी जावची ते पुरो ताका हांव कसो करचें म्हळ्यार आतां पळय सांजे वेळार येता हांव 7 घंटा मागीर घरा येवन जेवून मागीर रात्री फुल्ल वाजूच्या बसता सो तुवें टायम टेबल सेट सदांच कशी करका म्हणून एग्जाम टायमार पुरो कशें करता म्हळ्यार आतां 12 o'clock 12 ते वाजित रात्री सकाळी 4 o'clock उठा न्हू अपास हे कोण मागीर नेक्स्ट डे एग्जाम नेक्स्ट डे गट्टी न्हीद काडची फुल्ल एक दीस इता म्हळ्यार संडे येता एग्जाम नेक्स्ट डे आतां पळय आज एग्जाम जाला आनी पांय न्हीद काडचें तशी सो एक टायम टेबल सेट करयाची म्हणून आमकां प्रज्वलान सांगला सो तुमी आगेले इंटरव्यू आयकून तुमकां एक स्फूर्ती मेळटा म्हणून हांव लेखता प्रज्वलाक हांगा आमगेले कोंकणी कळा इलाका धन्यवाद आनी देव बरें करूं तुका प्रज्वल